बायलां आनी भुरगीं उदरगत संचालनालयान बायल वेवसायिकां खातीर यशस्विनी येवजणेचें उक्तावण केलें। ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरी म्हूण केंद्रीय बायलां आनी भुरगीं उदरगत मंत्री स्मृती इराणी हजर आशिल्ली। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडियाच्या माध्यमांतल्यान इन्फंट मॉर्टॅलिटी महिला खातीर एक वेगळे तरेचे डेटा कॅप्चर करपाचो आमचो प्रयत्न आसलो आनी जर कितें रिस्की प्रेग्नन्सी जर आसली तर घरोघरी वचून एक वेगळ्या दृश्टिकोनात आमचे MPHW वर्कर आसूं, अंगणवाडी हेल्पर आसूं, हांकां बी त्या तरेची ट्रेनिंग दिली वयतली, म्हणजे वेगळे तरेन तेजेर ते लक्ष दवरूंक शकता आनी लोकांचें जीवन वाचोवपाचो प्रयत्न जो आमचो आहा हे फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। आयज कॅन्सराची वाड गोंय राज्यांत जायत आहा आनी म्हणूनच आयज लुपीन कंपनी बरोबर टायप करून ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रिनिंगाचो प्रोग्राम आनी सर्वायकल स्क्रिनिंगाचो प्रोग्राम आमी आयज CSRच्या माध्यमांतल्यान सुरू केल्लो आसा। मुख्यमंत्रीच्या सहकार्यान आयज गोवा मेडिकल कॉलेजात आमी एक नवो विभाग डॉक्टर अनुपमा बोरकरचे त्यांचे जे HOD आसा त्यांच्या माध्यमांतल्यान आमी कॅन्सराचो विभाग आनी आयज आमचे देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या खातीर मॅडम एक हांव सांगूंक सोदतां की गोवा राज्य एक अशा राज्यात जे खंय प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेच्या माध्यमांतल्यान 350-400 कोटीचे सगळ्या देशात हॉस्पिटल गोंयांत तयार जातले फुडल्या 6 म्हयन्यांत आनी हेजो फायदो तुमकां जातलो, आमच्या महिलांक जातलो आनी हे सरकारचे नेतृत्व करता आमचे डॉक्टर सावंत। जो मानवता को परिभाषित करती है, जो परिवारों में बेटा हो या बेटी हाथ थाम कर एक मां को जीवन दान देने में सहायता देती है, ऐसी मेरी आंगनबाड़ी की बहनों को मैं शत-शत नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। एक महिला होने के नाते आज मेरे लिए ये गौरव का विषय है कि इस मंच पर न केवल प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के महिला बाल विकास मंत्री स्वयं विराजित हैं, बल्कि सरकार के संकल्प में आज समाज भी सम्मिलित हो रही है। इस मंच से आज मैं आभार व्यक्त करती हूँ डॉक्टर गैम्बल, लुपिन और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन का कि एक संकल्पित राष्ट्र सशक्त गोवा की कल्पना में वो अपनी ओर से सामाजिक दायित्व का उदाहरण देते हुए योगदान दे रहे हैं। जाल्यारूच ताका बरी ट्रिटमेंट जावपाक शकता आनी त्या खातीर तेंच्यांनी उचललेले पावल म्हाका दिसता PNG आनी पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन हांच्यांनी ह्या पद्दतीन सहकार्य केलां। डॉक्टर अनुपमा बोरकर कॅन्सर तज्ञ आमच्या मुखार हांगासर व्यासपीठाचेर आसात, तांचोय मोठो रोल ह्या स्किमीत आसा आनी अंगणवाडी वर्कर आसतले, आमचे ANM वर्कर आसतले, हांच्या सगळ्याच्या मार्फत सगळ्या महिला भगिनीच्या कडेन पावप त्या खातीर खरोखरूच ह्या स्कीम ही आमकां अति उपयोगी ठरतली अशें सांगता।